Hello. My name is Laurel Abranches. I am an NGO from Fatorda. Yep. I would like to say the law and order in Fatorda, Margao, Curtorim has totally gone to dogs. The criminals are protected and the common people, common innocent people are not getting justice. The justice is denied. Okay, I got your point. So basically चोरी मारियो दरोडेखोरी हे ते सगळे वाढत चालला आणि ताजेर कंट्रोल ना अशें तरेन तागेलें म्हणणें आसा. Okay. Yeah. That is as far as senior citizens also nowadays you find only our parents inside the house, and then what happened, these culprits who are moving around, hooligans of the area, they study the place, and that's how these murders and all are taking place of the senior citizens especially, because there is no control. चोऱ्यो जाता खऱ्यो आणि दुसरें म्हणल्यार ज्यो चोऱ्यो बारीक चोर आसता जे घर फोडून सरपळी बी व्हरता तांकां पुलीस धरता, पूण आतां हे मायनिंग स्कॅमान इल्लिगल मायनिंग इतले चोर आसात जे इल्लिगल मायनिंग तांकां कोण धरना. सो जे वेल प्रोटेक्टेड असतात ते चोरी करता तांकां कोण धरना. बारीक चोर आसता गरिबांक. एनिवे तो बारीक चोरयांचेरच उलयता सद्याक लॉ एंड ऑर्डर कलेप्स जालो तो त्या बाबतींत उलयता. सो त्या बाबतींत कितें करपाक जाता, व्हॉट इज इट? तेच सगळी सेक्युरिटी वता हांकां आनी मिनिस्टरांक वता. आतां इलेक्शन सद्या Is it Siddharth that 80% police protect the ministers and only 20% are in the police station? No, like 40. Is it like that? No, 400 No, where is it going to the ministers? Tell me. कितले वतात एक मिनिस्टर? 22 पुलिस एका मिनिस्टराक वता. म्हणजे म्हाका दिसना 22 पुलिस एक मिनिस्टराक आसा. 18 आसात पळय पेपरार आयले सगळे डिटेल्स आयले. Those are only VVIPs जे आसात तांकां आसा. Okay, can we generalize and say that गोंया भितरलो सगळो police force फक्त VIP क वता and that's why there is no police? No, that is not the point. That is also not the thing. This is one of the comparatively माझ्या कोतान गोयचे लाईफ इज मोर सेक्युअर दॅन एनीवेअर एल्स. आणि तरी आसतना पुलीस आणि पॉलिटिशियन नेक्सस जो आहा त्या पासोतय जायते पुलीस इनएक्टिव्ह जाता आणि पुलिसाक गट धरून रावता. आणि ह्या पासोत म्हाका दिसता सिटिजनांनूय एक्टिव्ह जावंक जाय आणि पुलिसान आमी तांचेर विश्वास दवरता ते भाशेन तांणी आमचे पासोत वावरूचे, कित्याक ते अदीक पॉलिटिशियनाचे गुलाम जाता आणि पॉलिटिशियन दाखयता ते वाटेन वता. No, politics is the same. That's why I told them की चल तुमचे आम्ही तेच लोक पडते वाईट म्हणटा नांव ताका गाळी मारता ताका दे वी इलेक्ट देम अगेन अगेन. तेच आमकां खबर आसता तांचो नेक्सस ऑलरेडी घट आसता. आतां तो करता तो आतां आमी फक्त उलयतात तांकां आमकां वयलो आमचो हॉल आमी घरान वायटलें काम करतात आणि तेच येतात. ओके. You can increase the patrolling of the police also. Patrolling वाडोवपाक जाय. That is important. That is the Still, question comes where Siddharth सांगतो सो की police force पावना तो police force वाडोवपाक जाय. That is very patrolling important. can be done, and especially in sensitive areas where you find. एक काम करूया, आमी ल्हानसो ब्रेक घेवया. हांगा लोकांची कॉलाचेर कॉल येवपाक लागले. हांव जाणा तुमी कॉलाचेर कॉल करीत आसात आणि तुमी फोन करात. आमी एक ल्हानसो ब्रेक घेतात आणि आता फक्त कॉल घेतले आणि काय ना, आणि जाता तितली बेगीन आमी डिस्कशन काबार करून जाता तितली कॉल घेवपाक पळयतले. एक ल्हानसो व्यावसायिक विसो घेवन तुमचे कडेन येतात. पळयत रावात मतदार राजा. नमस्कार आणि येवकार तुमकां प्रुडंट मिडियाच्या आमच्या ह्या कार्यावळीत लायव्ह मतदार राजा. आणि आयच्या मतदार राजा भितर आमी डिस्कस करतात ते 4 मतदारसंघ मडगांव, फातोड्डा, कुर्तोरी आणि नावेली. आणि हांगा फोनाचेर फोन येत आसात. मदीं आमी ब्रेक घेतिल्लो तेन्नाय म्हाका दिसता फोनाचेर कोण तरी होल्डिंग आसा. आमी सरळ फोन घेवन सुरू करूया. संदेश, या हांव परेश उलयतां मडगांवच्यान. या माझो प्रश्न असा की आमकां इतले मिनिस्टर कित्याक जाय एक. दुसरो प्रश्न, मडगांव इतले कंजेशन आसा. पयलीं ओल्ड बस स्टँडा कडेन आशिल्ले, थंयच आशिल्ले बस स्टँड, म्युनिसिपालिटी, कलेक्टर ते. आतां सकयल जाला, सकयल सगळे थंय परत कंजेशन, म्युनिसिपालिटी, कलेक्टर, हॉस्पिटल सगळे थंय. I mean, what kind of development? Correct. Excellent, Paresh. Excellent question. Anyway, he is speaking about both the congestion of ministers and congestion of traffic also. But अभी congestion of traffic आचेर उलोवया. Okay. कायद्यान 13 मिनिस्टर सांगल्यात, सो 13 जाणांचे कंजेशन आसतलें. ही इज रेस्ड अ व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट इश्यू. वेल्यान सकल हाडले आणि सगळी गजाली परत सकल थंय दवरले. तो मेन जो मास्टर प्लॅन एक करपा जाय तांणी तो केल्लोय आसा, पूण तो फॉलो जायना. कित्याक प्रत्येक जो कोण इलेक्टेड येता तो म्हणटा ना हांगा म्हाका हें जाय आनी कोण तें जाय. सो तशें जावपा जायना न्ही. एक मास्टर प्लॅन जो आसा फॉलो करपा जाय. आतां ईस्टर्न एक्सप्रेस बायपास तो हाडलो, पावर हावसाच्या फाटल्यान बंद उडयलो, फुडें कंटिन्यू तो जालो. हांगा आमी उलयताले ते सगळी हें व्हरून थंय दवरता. कलेक्टर थंय, हॉस्पिस थंय, कदंबा बस स्टँड थंय, रवींद्र भवन थंय, फातोड्डा स्टेडियम थंय, स्विमींग पूल थंय, सगळी गजाली तितल्याच भोंवतणी करतात. आतां थंय कंजेशन जातलें. सो बेजिकली इवन मार्केट थंय HDPAचे येदी व्हडले मार्केट बांदले, सगळी मार्केटा भितर थंय वतात. म्हाका एक गजाल सांगात की आयज अजून आतां वेळ आयला सॅटेलायट मार्केट्स, सॅटेलायट बस स्टँड्स
ह्यो सगळ्यो करपाचो बिकॉज एवरीथिंग इज कमिंग इन वन प्लेस. इज इट अ रायट टायम टू डू इट विथ सॅटेलायट मार्केट्स वेगवेगळे कडेन मार्केट्स ल्हान ल्हान उबारपाचे. ती गरजे तूं पयलीं तूं ते 2 बायपास कर गरजेचे सामके गरजेचे. म्हणजे इतल्यान ती बायपास केले जाल्यार हायवे वयल्यान वतली ट्रॅफिक भायर वतली पूण जाका मार्केटाक वचपाक जाय तो थंयच येतलो, जाका ऑफिसांत वचपाक जाय तो थंयच वतलो, जाका कलेक्टरेटाक वचपाक जाय तो थंयच येतलो. एवरीबडी वील कम इन वन प्लेस. म्हणजे तूं त्या जाग्यार काडले कित्याक तुमी नो वन ओपोजीट ज्या जाग्यार थंय आतां कलेक्टरेट आनी तेंचे जिल्हा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल वचपाक तयार केला चालू केला नो वन ओपोजिटेड. एका तेकून बांदिल्लो आसता सगळी तुमची ती. हाची मुळां डेव्हलपमेंट आमचो जो चल्ला तो प्लॅन ना आनी ताचो एक बरो एक विजन ना आनी ह्या पासो दृश्टिकोन नासतना डेव्हलपमेंट जाता आनी हे सगळें थिंगा मडगांव फर्स्टान खूब बरो प्लॅन तयार करून दिल्लो. दॅट प्लॅन इज स्टील नॉट इम्प्लिमेंटेड आनी डिटेल इम्प्लिमेंट करून दिल्लो, डिटेल डिस्कस केलें, कितलींच्या सिटीजन्स कमिटीन डिस्कस केलें. सो बेसिकली हांगा परत सिटीजन कमी पडटा. सिटीजन कमी पडना. तुका सांगला एक वेळ सांगले नंतर तूं सुद्दां कांयच जायना कित्याक वतलो जाय आमी कित्याक करपाचें. दीस इज द फ्रस्ट्रेशन येता फ्रस्ट्रेशन. नो वन लिसन्स. आनी दुसरे भायले एरियाज डेव्हलप करनात सगळे हांगाच येता सो लोकूय मायग्रेट जावन हांगा येतात. लायक केपें काणकोणा सपोज डेव्हलपमेंट जाता हांवें पयलीं म्हणिल्लें आहा. दॅट इज अ एक्सलंट पॉयंट. सामको हांगा लोक मायग्रेशन जावचें ना न्ही ते बरे स्कूल्स. मुखाल्लो प्रश्न कोणाचो आतां पळोवया आमी. हॅलो हॅलो हां संदेश गोवे हांव गोविंद रायकर उलयतां बड्डेच्यान. हां गोविंद सांग. हांव बड्डे रावतां आमचे पळय रवींद्र भवन आसा ताजे समोर पिगारी आसा आनी ते पिगारीची घाण जी पळय सरावंडींग सगळी इतली एरिया कितली हे जाल्ली आसा. आमी कितलीशीच म्युनिसिपालिटीन कंप्लेन केली, हांगा कंप्लेन केली, थंय कोण कांयच एक्शन घेना. ताजे बद्दल म्हाका कितें उलोवपाक आशिल्लें इतलेंच. ओके 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 थँक्यू. मुखाल्लो खंयचो कॉल आसा जाल्यार घेवया. हाजेर कितें म्हाका दिसता उलोवपाचें कांय ना. दिस नीड्स टू बी डन. वी आर नॉट इवन अवेअर ऑफ इट. या नो बट इट इज अ इश्यू. ताणें सगळे आनी तातूंत भितर हें करपाची गरज आसा आनी हे इश्यूज खंय तरी येवपा जाय. इलेक्शना वेळारच परत येतले इश्यूज आनी तेन्ना ते खंय तरी येतले आनी आतां आयच्या तुमी भितर ह्या इलेक्शना निमतान हो इश्यू आयलो. तुमी मडगांवां आसा पूण तुमकांय खबर ना हो इश्यू आशिल्लो. ताका रूल आसा डेप्युटी कलेक्टराक कंप्लेन केली अंडर 133 CRPC जाल्यार डेप्युटी कलेक्टर कॅन टेक एक्शन. कित्याक आमी होच ह्याच प्रमाणे गेल्ले जेन्ना सालपे तळ्यान सगळी सुवेज उदक थळयांतल्यान सोडटाले तेन्ना सुद्दां होच इश्यू आमी धरिल्लो कलेक्टरा म्हऱ्यान गेले. पूण तो इश्यू आसा की सगळेच सोडटात, सगळ्योच बिल्डिंग्यो सोडटात. कित्याक हें ना प्लॅनिंगूच ना आनी व्हडल्यो व्हडल्यो बिल्डिंग्यो मारतात आनी सेप्टीक टँकाक कॅपॅसिटी व्हांवता सगळे व्हांवता. ताका सुवेज ट्रिटमेंट प्लांट लागता पूण सुवेज ट्रिटमेंट प्लांटाक डिस्ट्रिब्युशन बी कांयच ना. फक्त अनप्लॅन्ड बिल्डिंग बांदपा जाय म्हणून बांदल्यो आनी लोक. सिद्धार्थ बऱ्याचशा कडेन तूं सांगता की मायग्रेशन खूब जाल्लें आसा आनी मायग्रेशना लागून लोक सगळे आयिल्ले आसात. ते लोक अजून मडगांवाक तशी टोटल इंटिग्रेट जालो ना. तो लोक एकठांय येना, झप करून एकठांय येना. तो कॉलनी भितर तितल्या पुरते रावता आनी ताका लागून ह्या सगळी गजाली आतां वाडत चल्ल्यात. बिल्डिंग येता थंय सगळे भायलोच लोक येवन रावता. भायलो म्हणजे हांव म्हणटा की गोंयकारच तो इंट्रा मायग्रेशन जे आसा अर्बनायझेशन कारण ताचे येतलेच ते कित्याक आतां आमचो नोकरी समजा आमच्या गांवांतले एक यूथ जो पयलीं तो नोकरी गव्हर्मेंट नोकरी आयलो. तो मडगांव नंतर मडगांव ताणें फ्लॅट घेतलो. तो रावलो थंय रावपाक लागलो. तो ताच्या भुरग्यांची शिक्षणाची वेवस्था हांगा. तूं बरी शाळा थंय गेलो थंय थंय वचना तो. ही वोंट गो बॅक. इतलो फार्मलँड आसा. ही वोंट गो प्रोसेसिंग युनिट्स घालपाक जाता. आमी भुरगीं शिकिल्ले आसा त्या प्रमाणे तशें. कॉल एक आसा ते कॉल घेवया. हॅलो हॅलो हां म्हजें नांव लॉरी अब्रांचीस. हांव बोडतेसान उलयतां. परत कितें जाला आमचे पॉलिटिशियन जे आहाय पळय ओल्ड पयलींचे पॉलिटिशियन आतां रुलिंगान हातून आहले पळय ते काय ना रुलिंग ऑपोजिशन सगळे आमी ह्या चार कॉन्स्टिट्युएन्सी. These people have got no vision for good development and planned development. They don't have vision. Secondly, now the new candidates who are coming, they also are like builders and this and that who have come in. Tanche profile पयला आमी चेक करपाक जाय. What type of people are these? Because we as NGOs, we are fighting on all the issues. None of these new candidates who have come are interfering with these issues at all. ते आपण यायला खाली पैशांच्या जोराचेर ते आता इलेक्शन. Okay, Abhirajit Bab, we got the point. Anyway, old candidates, new candidates, we are not discussing candidates exactly here, but लोकांक चॉईस खूप कमी असता आणि चॉईसा भितर परत सर सांगितले तशी वेस्टेड इंटरेस्ट आशिल्ले लोकच चड येतात. अशा वेळार करप कितें? आमकां दिसता हांगासर मनी पावर, मसल पावर आणि मोरल पावरच ना आणि पिपल्स पावरूय ना. आणि लोकांक वोटिंग इज अ पिपल्स पावर. पूण म्हाका दिसता ते भाशेन लोकांक इतले मनांतल्यान एक चॉईस मेळो ना. मोरल पावर ना थंयसर. म्हाका पळोवंक सगळो मनी पावर आनी मसल पावर दिसता. कोण बसल्यात ते दुडवांकार आनी
कोणताचे तुम्ही दिसता की राईट टू रिजेक्ट जर आयला तो बटन It should be included in the voting package. रायट टू रिजेक्ट जाल्यार एक इलेक्शनाक लोक रिजेक्ट करत रावतले फुडली खेपेक बरी मनीस घालतले दुसरे म्हणल्यार म्हाका एक सर डजंट एग्री विथ इट. आय डोंट थिंक सो कित्याक हांगा इश्यूज इलेक्शनचे इश्यूज क्वायट डिफरंट. तूं अमेरिकन आनी जे हेचे युरोपियन थंयचे पळयनात तूं. अवर्स आमचे जवळ जवळ ऑलमोस्ट 60% जे लोक आसात त्या सगळे म्हणजे सेल्फिश इतले आसात की समजा एक बरो पयशेकार समजा तयार पयशे प्रत्येक मिनिस्टर तो इतले पयशे करता समजा 20 crores किंवा 100 crores घेतले तर ही स्पेंड्स इन मेंटेनिंग हीज कॉन्स्टिट्युएन्सी मोर दॅन 50% पयलीं वर्सभर तो 5 वर्सां. सर म्हाका एक गजाल सांगा, असेंब्ली भितर खूब मोठो इश्यू आयलो टांकी वाटली म्हणून. हय करेक्ट. आनी आमी जनरली एक अशें धरून म्हणटात आनी उलयतात की हे सगळे मायग्रंट लेबर जो आसा तांकां पयशे दितात आनी हे निवडून येतात. आय डोंट थिंक दी मायग्रंट लेबर लिव्स इन फ्लॅट्स इन फातोड्डा और खंयच्याय मडगांवा भितर वा आनी खंय टांकी वाटल्यो वा आनी कितें केलें बट हांगा सगळो जो लोक रावता तो एज्युकेटेड लोक रावता आनी हो एज्युकेटेड लोक ह्यो असले तरेच्यो ब्रायब्स ज्यो आसा त्यो सगळ्यो घेता. बिकॉज हे टाक्याच्या बाबतींत इट वॉज इस्टॅब्लिश्ड ऑल्सो की त्यो टाक्यो ज्यो आसा त्यो लिगली कांय सँक्शन बसून जाल्यो कांयच सोडना हात माझे सदांच उगडे आसता. सो एज्युकेटेड लोक जो आसा तो आज करप्ट जावपाक लागला आनी ताका लागून ही परिस्थिती. संदेश आमच्या लागसार सगळो शिकिल्लो ना. हांव रायतुरात लागीं हा शिकलो ना, शिकिल्लो लोक ना आनी तरी त्या लोकांक सरकाराचे पयशे दिवप आनी आपले म्हूण सांगप असलें आमचें चल्लां. नो आय एम फादर रेजिंग अ इश्यू फर्दर ताज्या मुखारलो दॅट जे कोण शिकले नात आनी कोण ना तांकां तें कळना दॅट इज फायन दॅट वी कॅन. हांगा हांव सांगता की फ्लॅटां भितर रावपी एज्युकेटेड लोक आसा त्यो ह्यो सगळ्यो गजाली घेता आनी ताका लागून आज हे तो सांगता की आमचे कडेन चॉयस ना वा जो कोण चॉयस आसा ते सगळे कॅन्डिडेट्स आहा तेय बी तसलेच सगळे. वाय इज इट हॅपनिंग ते कितें जाल्लें आसा कोणा लागून ते एज्युकेटेड लोक सुद्दां डिजेक्ट जाल्ले आसा की ते जाणा की तांगेलें सुद्दां कामां जावपाना म्हणून हांव सगळेंच म्हणना. सो कितें मेळटा तें घेवया कित्याक तेंय फाल्यां मत कोणाक दिवचें पडटलेंच आनी ना जाल्यार सो बेसिकली सिद्धार्थ ह्या इलेक्शनांतल्यान काय होप ना. आतां होप आसा ह्या इलेक्शनाक. कसो आसतलो होप? What we should do is there should be proper awareness. The youth in every village, the youth in every constituency must come forward and educate the people. Who is the right candidate? And who has a vision for this, for the development of the people? Why old people are of no use now? Yeah, not the vote, not the. The election is based on youth. No, youths are purchased by all the MLAs and everything. You don't worry about that. I know it very well.